FDA टूथलेस अशी पत्रकारांनी टीका चलयल्या। आता हांव मजेदात वापरतलो। FDAचे परवानगी बगर उत्तर आणि दक्षिण गोंय दर्यादेग वाठारात चलतल्या सगळ्या हॉटेलांचेर धाडी पडपाचे आसात, मागीर ते शेक आसूं वा 5 स्टार हॉटेलां। FDAचो परवानो दाखयलो ना जाल्यार हॉटेलाक सरळ कुलूप ठोकतले। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन चिटकावणी दिल्या। दर्यादेगू ड्रग्स पॅराडायस जावंक लागल्यात। गोंयची बदनामी खपोवन घेवचे नात। बेकायदेशीरपणान व्यवसाय करपी फॉरेनरांचे दीस भल्ले। FDAक तांणी गृहीत धरचे न्हय। पोलीस टीम घेवन FDAचे अधिकारी फिल्डार वतले। परवाने नाशिल्लीं हॉटेलां बंद करतले। भलायकी मंत्र्यान शिटकावणी दिल्या। पळयात तो कितें सांगता ते। जाय ते फॉरेनर बिझनेस करता आमच्या गोंय राज्यान। आणि मेन म्हणजे कितें आसा की तुमकां हांव नांव घेना खंयचे देश ते, पूण तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की अरंबोल मोर्जी हे सगळे पयर आमी एक क्लबाक रेड मारली। क्लबाचे लायसन्स सस्पेंड केले आणि ह्याच तरेची सबस्टँडर्ड जे कितें चल्लां। FDA इज नॉट ओन्ली टू फॉर नुस्त्याचोच विशय ना हांगा, तरेतरेचे जे योग्य आहा जे सगळे गोष्टीचेर नजर घालूंक जाय, सगळे नजर आमची आसतली। सगळे रायट फ्रॉम शॅक्स टू एवरीवेअर FDA वील प्ले इट्स रोल इन इन्स्पेक्टिंग। अँड मेन म्हणजे फॉरेनर जे गोंयान जे बिझनेस करता विदाउट लायसन्सीस तांकां कांयच पडले ना आमचे FDAचे लायसन्सीस जाय ते थंय। आणि दीज हॅव बिकम these places which are being operated have become nothing but drugs paradise, and as a result of which हांकां दोनी कडल्यान बडी पडूंक जाय। आणि म्हणूनच हांवें पयर DIG विनंती केली की आमकां एक पुलीस फोर्स मातसो डेडिकेटेड दी। दिस टीम विल गो ऑन these belts and shut shop of all these people doing business without FDA permission. It is important, people should not take FDA for granted, whether it is a 5-star hotel or whether it is a shack. FDA is going to come visiting you at some point of time. So through the media, I am just making it aware that FDA is going to ensure that hygiene and good food safety standards are maintained. Nobody can take us for a ride, and we are going to be very strict, irrespective of whether it is a 5-star hotel or whether it is a 4-star hotel or whether it is a 3-star hotel or it is a no-star hotel. फकत नुस्ते व्यापाऱ्यांचोच न्हय, आमी बारीक नुस्तेकारांचोय विचार करतात। नुस्तेबंदीचे बाबतींतलो सरकारान घेतिल्लो निर्णय कसोच बदलचे नात। लोकांचो विश्वास तिगोवन दवरतले अशें विश्वजीत राणेन पत्रकार परिशदेत सांगलें। सामान्य लहान मनीस असता तो एक 60 किलोमीटर पेरिफेरीन असता, तो होडींतल्यान जो नुस्तें काडटा तेज्या खातीर कितें तरी मॉडर्निटी वर्कआउट करपाची आमची चल्ल्या, पूण फूल प्रूफ मेकॅनिझम आसूंक जाय। नाल्यार तांकां सोडल्यान भितर फाटल्यांतल्यान ट्रेडर भितर सरलो ते उपयोग ना, कित्याक पयर तेंच्या वांगडा जे लोक आयिल्ले तेंच्या फाटल्यान उबे आशिल्ले ट्रेडर, आणि हे तेंचो वापर करून ते आनी भितर सरू नये। परत एकदा तो वाद जो आमी आतां बंद केल्लो आसा तो परत निर्माण जावं नये। लोकांचे कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर, आनी हांवें पयलींच सांगलां की विजयन हांव ठाम आहा की ह्या तरेन आमकां करूंक जाय। आणि मेन म्हणजे कितें जालां, एक सांगता तुमकां की हांव आनी कोणाक कितें दोश बी दिवंक सोदिना, पूण म्हाज्या मनान इतलेंच चल्लां 24/7 एट द अर्लियस्ट वी शूड हॅव द स्टेट ऑफ आर्ट फेसिलिटी इन गोवा, चेकिंग मॉडॅलिटीज ऑल दॅट इन प्लेस विथ इंडिपेंडंट एजन्सी सो दॅट पिपल्स कॉन्फिडन्स इज मेंटेन्ड। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी।